नमस्कार, माझे नाव वेदांत माझी. हांव सेकंड इयर MBBS स्टुडंट GMC. चतुर्थीच्या हांगा कमिटीन हांव ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी आसा. सो सगळ्यात पयलीं म्हणजे तुमकां चवथीची खूब खूब शुभेच्छा. आमी सेकंड इयरचे आमच्या कॉलेजीन सेकंड इयरचे स्टुडंट्स चतुर्थी आयोजीत करता. ह्या वर्सा आमचो गणपती 7 दिसां खातीर आसा. आयज तिसरो दीस. सो अशें फाल्यां हांगा सत्यनारायणची पुजा जावन आसा आनी ती 10 सुरू जातली आनी तेज्या मागीर 1 हांगा महाप्रसाद सुद्दां आसा. सो सगळ्यांनी येवचें आनी सांजे भजन सुद्दां जातले, ते आमी स्टुडंट्सूच करतले. आनी सात दिसा म्हणजे विसर्जना दिसा आमी एक स्पेशल घुमट आरती ग्रूप हाडटले हांगा आरती खातीर. तो म्हणजे मोरेश्वर ग्रूप, तो मुळगांवचो ग्रूप आसा. तेन्नाय तुमी येवचें. डेकोरेशन कोणी केलां? डेकोरेशन आमी स्टुडंट्सांनी अशें 2 म्हयन्याचो असो टायम घेवन सगळ्यांनी मेळोन केला. ओके. आनी कितले जाण अशे तुमी आसा ते सगळे डेकोरेशन बी करपाक? फूल क्लास म्हणजे आमची क्लास आसा ती 180 भुरग्यांची. सगळ्यांनी कितें ना कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट केला आनी अशें फूल कॉन्ट्रिब्युशनान हो येदो व्हडलो देखावो जो आसा तो आमी तयार केला. आनी आयडिया कोणाची? आयडिया सुद्दां तशें एकट्याक आमी क्रेडिट्स दिवंक शकना, कित्याक खूब बारीक इनपुट्स आसले. थोड्यांनी एक कितें कमळाचे एकट्यान सांगले, ते वयर दिसता ते एकट्यान सांगले, झाड एकट्यान सांगले. सो अशें करून करून झाड एकट्यान सांगले. स्पेशल आमचो अट्रॅक्शन वॉटरफॉल, जो GMCन पयलीं कोणी करूंक नासलो, की उदक अशें केन्ना यूज करूंक नासले, सगळे स्टॅटीक आसताले. सो फर्स्ट टायम आमी वॉटरफॉल बी केला. ती सुद्दां आनी कोणाची आयडिया आसली. सो एक ओवरऑल टीम वर्क म्हणूंक शकता आमी हे डेकोरेशन करपाक. थँक्यू. नमस्कार, म्हजें नांव दिव्या दिनेश गावडे. हांव सेकंड इयर MBBS करता गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा. दर वर्सा परंपरे अनुसार आमी सेकंड इयरची भुरगीं हांगा चवथ ऑर्गनायज करता. तशी अंदूय उमेदीन आमी गणेश उत्सव हांगा GMCन सुरू केला मनोवपाक. हाज्या खातीर आमी डेकोरेशन हें सैमाचेंच अशें दवरलां. जो आमचो सैम आसा, जी गणेश चतुर्थी आमी करता ती सैमा प्रमाणेच आमी सारकी सैम सांबाळून करपाची गरज आसता. सो गणपती हाडप ना अशें हाजेर आमी फोकस करून ही थीम दवरल्या. निसर्गाची आनी पर्यावरणाची रक्षण करप हें आतां खूब गरजेचें आसा. त्याच प्रमाणे गोवा मेडिकल कॉलेज सेकंड इयरची भुरगीं खूब वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्सूय आयोजीत करता. हे वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स आमची भुरगीं तशेंच बाकीच्या इयरची भुरगीं, फर्स्ट इयर जाले, सेकंड इयर जाले, AHS जाले, पॅरामेडिकल, सगळीं उमेदीन मेळून वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनां खातीर तयारी करता. आनी हो उमेदीचो सण घरा साजरो करपा प्रमाणेच हांगा कॉलेजीनूय आमी पावून रातभर जागरणां मारून हांगा देवा म्हऱ्यान आमची भुरगीं रावता आनी देवाची 7 दीस आमी भक्ती करता. आनी ही भक्ती देवान आमकां सदांच आमच्या बरोबर आशिर्वाद रावून आमच्या भलायके खातीर देवान आमकां आशिर्वाद दिवचो. आनी फक्त भुरगींच अशें न्हय तर वेगवेगळे पेशंट, रुग्ण जे आसता ते सुद्दां हांगा देवाची भक्ती करपाक, देवाक पांयां पडपाक येता. आनी खंय ना खंय जे पेशंट आसा जांकां घरा वचपाक मेळूं ना कांय कारणाक लागून चवथीक, तांकां हांगा देवाचो एक आसरो मेळटा आनी देव तांच्या वांगडा आसा अशी तांच्या मदीं आशा निर्माण जाता. देखूनच तुमी गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या OPD 1 कॉम्प्लेक्सान गणेश चतुर्थी खातीर मुद्दम येवचें आनी फाल्यां पुजा आसा ताज्या खातीरूय तुमी मुद्दम हांगा येवन देवाचो आशिर्वाद घेवचो. देव बरें. कितली वर्सां अशी जाली तुमकां हांगा? हांगा आतां खूब वर्सां जालीं. आमचे सिनियर्स, म्हजे कजन बी आशिल्ले 10 वर्सां पयलीं, तांच्यांनी सुद्दां ही परंपरा तेन्नाच्यान चालू आसा. आतां जेन्ना आमचे टिचर्स बी हे सगळे पळयता आमकां तयारी करतना, तेन्ना ती सुद्दां खंय ना खंय येवन सांगता की अरे आमकां आपल्या तेंपाची याद आयली. सो एक तांच्याय खातीर एक मोलादीक अशें सण हो आसता. ही तयारी करप हें खूब इम्पॉर्टंट आसता, तांच्याय खातीर खूब उमेदीचें जाता. थँक्यू.